प्रितीच्या बाबा भयणो, आज ह्या आयताराक आमी जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रोगताची दोबाची परब आमी सोमरमता. सगळे कडेन बाबा भयणो क्रिस्तांवपण जिवंक तितलें सोंपें न्हय. आनी हातूंतलो एक देश म्हणल्यार चायना. हांगासर उक्तेपणी क्रिस्तांव जावंक जायना. जरी तो कोणूय क्रिस्तांव म्हूण सांपडलो ताका बंदखणींत घालतात, ताका खास्त फावो जाता. आनी कसोच चायना हांगासर एक बीस पाल्लो, ताचें नांव डॉमनीक टेंग. जेजू क्रिस्ताक परगोडटा देखून, क्रिस्तांवपण जियेता देखून ताका 21 वर्सां बंदखण फावो जाली. आनी ह्या बंदखणी फावो जाली ती तातूंतली 5 वर्सां सॉलिटरी कन्फायनमेंट म्हणल्यार एक जेलीन ताका दवरलो. त्या जेलीक बाबा भयणो जोनेल ना, कांयच ना. मेळ्ळी ती जेल आहली. आनी हांगासर ताणें आपल्या जिविताची 5 वर्सां जाल्ली. आनी ही 5 वर्सां सोंपल्या उपरांत ताका जेलरान म्हणलें, आतां थोडोच वेळ तुका आमी भायर काडटले, तुका कितें जाय तें तूं कर, तूं कितें करूंक सोदताय. आनी बाबा भयणो, ज्या मनशान घोडेक भायर 5 वर्सां पळोवंक ना, मळब पळोवंक ना, दुसऱ्या मनशाचें तोंड पळोवंक ना, कितें करतलो काय. ह्या बिस्पान म्हणलें, म्हाका मिसाचें बलिदान भेटोवंक जाय. कांय वर्सां फाटीं बाबा भयणो हांव एक फिरगोशेन आसलो तेन्ना 16:30 मीस जाल्ले. आनी जेन्ना हांव आल्तारार चडून आयलो, हांवें पळयलें मीस सुरू जाताच एक तरणाटो भुरगो आपल्या दोनूय हातांनी सुटकेस घेवन, फाटीर बॅग लावन आनी एक स्लिंग बॅग आपल्या गळ्याक लावन बाबा भयणो इगोर्जेक येता तो हांवें पळयलो. आनीक मीस सुरू जालें, हांवें पळयलो हो भुरगो आपले वस्तू घेवन फिरगोशेच्या भायल्यानूच थंयसर शेड आहा थंयसर रावलो. आनी मीस सोंपल्या उपरांत जेन्ना हांव भायर पावलो तेन्ना हांवें ह्या भुरग्याक वळखिलो. आतां म्हणूंक लागलो, फादर आयजूच हांव बोटीर जावन घरा पावला. आनीक जेन्ना हांव ही भाड्याची गाडी घेवन येतालो, हांवें फिरगोशेची गांठ हांवें आयकली. म्हाका म्हज्या काळजान कितेंशें जालें. इतले म्हयने बोटीर हांव मिसाक वचूंक ना. आनी म्हाका दिसलें हांवें मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवं. आनी बाबून आपल्यो वस्तू घरा वचून आसतना मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतल्या उपरांत आपल्या इश्टाक आपोवन आपल्या घरा तो पावलो. 2 घोडणी बाबा भयणो तुमचे मुखार हांवें दवरल्या. आनी ह्या दोनूय घोडण्याचें मोल ह्या मनशाक कळटलें ज्या मनशाक खऱ्यांनीच मिसाच्या बलिदानाचो मोग आसा. दुसऱ्याक बाबा भयणो ह्यो वस्तू, ह्यो घोडण्यो वयल्या वयर घोडेक सदांची चाल कशी जातली. हाचे पयलें वाचप दुसरे सुमृतीच्या पुस्तकांतलें वाचप. आनी ह्या वाचपांत मोइसेस आपले परचेक उगडास करता. तो म्हणटा, उगडास करात त्या दिसाचो जेन्ना तुमी ओरोण्यांत आहल्यात. देवान तुमची काकलूत करून तुमकां स्वर्गांतावन जिवो उंडो तुमकां धाडलो. स्वर्गांतावन तुमची भूक मारूंक तुमकां ताणें मान्ना फावो केलो. बाबा भयणो, आमी ह्या संवसारांत जियेता आसतना ओरोण्यांत आसलेल्या भाशेन जेन्ना हो लोक इजिप्तांतावन भासायलेल्या देसान वेतालो, ओरोण्यांत पावलो, हो लोक भुकेलो आनी देवान तांकां जेवण फावो केलें. आमी ह्या संवसारांत जियेता आसतना आमचें ठिकाण म्हणल्यार सुर्गीचें राज. आनी हे वाटेन आमी चलूत वेता. ह्या संवसारांत एका ओरोण्यांत आसलेल्या भाशेन आमी जियेता. आनी ह्याच खातीर बाबा भयणो, जेजून आमकां हे मिसाचें बलिदान स्थापून आमकां दिलें. बाबा भयणो, आयच्या दिसाक ही परब आमी सोमरमता आसतना ही एक परब न्हय. हे परबेंत 3 परबो लिपलोल्यो आसात. पयले सुवातेर हे परबेन आमी कितें सोमरमता? हे परबेन आमी सोमरमता जेजू क्रिस्ताचो सॅक्रिफायस, द युकरिस्टीक सॅक्रिफायस, जो जेजून काल्वार दोंगरार ह्या सुवातेर जेजून केलो तेंच बलिदान, तोच सॅक्रिफायस जेजू दर एका मिसाच्या बलिदानांत आमचे खातीर करून दवरता. दुसरे सुवातेर बाबूनो, आयच्या दिसाक आमी सोमरमता ते म्हणल्यार मिसाच्या बलिदानाचो संस्कार, द सॅक्रमेंट ऑफ द युकरिस्ट.
आनी तिसरे सुवातेर आयच्या दिसाक आमी संभ्रमता ते म्हणल्यार द रियल प्रेजन्स ऑफ जिजस क्रायस्ट. आमी जायते फावटी आमी गायन गाता, दिसता धवो उंडो, दिसता तांबडो सोरो, शेवताव जेजूची कूड ताचे जिवे रोगत. हो बाबू न्हू उंडो संस्कारणे उपरांत उंडो उरना, तो जेजूच्या कुडी रोगतांत बदलता. आयचे दुसरे वाचप भाग्योन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. आनी ह्या वाचपान भाग्योन पावलो आमकां म्हणटा, जरी तर एक उंडो तातूंतल्यान जेजूची एक कूड बांदून येता. जेजू जावन आसा हो जिवो उंडो, जातूंतल्यान आमी सगलीं क्रिस्तांवां एक जाता. आज ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक आमी घोडेक वेगवेगळ्या गांवचे घोडेक आमी आयल्या. वेगवेगळी घोडेक आमच्या जिविताची चाल, वेगवेगळी घोडेक आमची चिंतना, वेगवेगळे आमचे आवडे. पूण जेन्ना एके फिरकोशेंत एका कोपेलांत आमी मिसाच्या बलिदानांत एक जाता, बाबूनो हांव वेगळो न्हय, हांव जेजूचे कुडींत मिसोड जाल्लो जेजूचो भाव, जेजूची पळय. आनी ह्याच खातीर दर एका मिसाच्या बलिदानांत आमी घोडेक सगलीं एका वेळार उठ्ठा, एका वेळार बसता, एके भाशेन आमचे मागणे करता. एकलो मनीस येवन आपणाक जाय तें करिना, एकलो मनीस येवन आपणाक जाय तें मागणें करिना. कित्याक आमी सगलीं जेजूचे एकूच कुडींत आमी वांटो घेता. आनी बाबून आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां कांय बऱ्यो वस्तू आमकां उगडास करून दवरता. पयले सुवातेर जेजू आमकां म्हणटा, हांव जिविताचो उंडो. जेजू आमकां जिविताचो उंडो कसो उंडोच आमकां दिना, पूण आपल्याकूच मोडून तो आमकां दिता. दुसरे सुवातेर जेजू आमकां उगडास करता, जो कोण म्हजें मांस खाता आनी रगत पियेता ताचें सगळें सासणाचें जिवीत आसा. आनी ह्याच वाचपान बाबूनो 2-3 फावटी परतून परतून जेजू आमकां उगडास करता. जो कोण स्वर्गार वचूंक सोदता, जाका सासणाचें जिवीत जाय, त्या मनशाक जेजूची कूड, जेजूची रगत शेवूंक निबेल गरजेचें. तिसरे सुवातेर बाबूनो जेजू आमकां म्हणटा, जो कोण म्हजें मांस खाता, म्हजें रगत पियेता, ताचे सगळे मोगाच्यो करण्यो दिसून येवंक गरजेचें. आनी ह्याच खातीर बाबूनो जेजून मिसाचें बलिदान समोरंबलें त्या निमाण्या जेवणार, जेन्ना जेजून आपल्या शिसाचे पांये धुले, रोखडोच तांकां आपल्या जेवणा वेलो उठून जेजून तांकां प्रिती मोगाची आज्ञा दिली. दर एक मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेता तेन्ना आमचे जोडलेले हात बाबा भयणो ते उक्ते जावन दुसऱ्याचे सेवेक आमी वापरूंक जाय. जरी तर मिसाच्या बलिदानांतल्यान हांव जेजूची मोगाची आज्ञा जियेना, त्या मिसाचो फळ हांव म्हज्या जिवितांत अणभवूंक पावना. तर बाबून आयच्या दिसाक ही दोबाशीक परब आमी समरमता आसतना ही परब आमच्या जिविताक कितें संदेश आमकां दिवंक सोदता काय. बाबून आज आमी सगलीं हांगासर ह्या कोपेलांत बागेवंत आंतोनीक मान दिवंक हांगासर आयल्या. बागेवंत आंतोनीच्या जिवितांत घडलेली घडणी घडयेक जायत्या जाणांक आमकां खबर आसा. एक मनीस जो जेजूचें जिवी आसणें एका उंडयांत आनी सोऱ्यांत तो मानून घेनाल्लो, एका दिसाक बागेवंत आंतोनीक येता आनी तो म्हणटा, जरी तर एक मोनजात जी जायते दीस उपाशी आहा, आनी जरी तर हांव एके सुवातेर ताका जेवण दवरीत आनी दुसरे सुवातेर संस्कार लोंडो दीत, जरी तर ही मोनजात येवन ह्या जेजू क्रिस्ताक सरपटून नमस्कार करता, हांव मानून घेतलो की ह्या उंडयांत खरेपणी जेजू आसा. आनी बाबून अशेंच घडटा. 3 दीस ह्या गाडवाक तशेंच जेवण दिनासतना दवरतात. आनी 3 दिसा उपरांत जेन्ना हो मनीस ह्या गाडवाक घेवन येता, थंयसर तोंड दवरता आनी बागेवंत तातूंत संस्कारलो लोंडो घेवन येता. आनी जेजूक व्हडल्या तळ्या मागणें करून तो म्हणटा, ये आनी तुज्या सोम्याक तुज्या दोनयाक सोरपटून नमस्कार कर. 3 दीस उपाशी आसलेले गाडू जेवण सोडटा, संस्कारलेल्या उंड्याक नमस्कार करता. बाबा भयणो, जरी तर एक भुकेल्ली मोनजात लेगून जेजूचें आसणें एका उंड्यांत, एका संस्कारलेल्या उंड्यांत मानून घेता जाल्यार हांव आनीक तूं बाबा भयणो कित्याक मानून घेना काय. आज बाबून आमी सगलीं हांगासर ह्या कोपेलांत आयल्या, पयस पयस जावन घोडेक आमी आयल्या. हांव नुवेतावन येतालो पळयतालो कितलो लोक बाबूनो गाडी घेवन मोटरां घेवन हांगासर आयला. जरी तर
म्हज्या घरांत रावन हांगा ह्या कॉपेलांत येवंक जाता जाल्यार बाबूनो तीच गाडी घेवन तेंच मोटर घेवन म्हज्या घरांत रावन फिरगोचें दिसपट्टे मिसा कित्याक वचूंक जायना काय बागयो तातून आमकां जेजूशी पावयता गुडीक बाबून आमकां बागयो तातून एके मिलाग्रीशी पावयता आमकां गुडीक काम जाय तें कामाशी पावयता आमकां गुडीक भुरग्याचें देणें ना थंयसर आमकां पावयता पूण बाबूनो बागयो तातूनीचे व्हडतेपण हातून न्हय बागयो तातून जाय आमी सगल्यांनी जेजू क्रिस्ताक आमचो सोमी म्हूण मानलेलो बागयो तातून जाय आमी सगल्यांनी मिसाच्या बलिदानान वांटो घेवन मिसाच्या बलिदानाचो अर्थ आमच्या जिवितांत समोरंबलेलो तर बाबूनो आयच्या दिसाक ही परब आमी समोरंबता आसतना धाकटुली एक निमणी कोडणी आमी जाणाव मादर तेरेसा तिचो जल्म आल्बानिया हांगासर ह्या देशांत जालो आनी आल्बानिया ह्या देशांत बाबा भयणो क्रिस्तांवपण जिवंक दिन आहले म्हळ्यार जाय तो ते कम्युनिस्ट सरकार थंयसर आहलो आनीक तो कम्युनिस्ट सरकार चलयता त्या प्रेसिडेंटान ताणें एथेइझम म्हणल्यार धर्म नासतना जिवंक लोकांक सत्या फावो केल्ली आनी जेन्ना जायत्या वर्सांनी मादर तेरेसा जेन्ना आपल्या गांवघरा वेता तेन्ना तिका सन्मान करून तिची तोखणाय करून हो प्रेसिडेंट म्हणटा हांव तुजें काम वाखणटा जो बरो वावर तूं करता हाचे खातीर हांव तुका दिनवासता आज ह्या देशांत तुका हांव परतून येवकार दिता पूण जेजू क्रिस्ताक ह्या म्हज्या देशांत हांव आसो पर्यान केन्नाच येवकार मेळचो ना Jesus will never return to Albania. आनी बाबूनो मादर तेरेसा ताका म्हणटा आज जरी तर हांव म्हज्या देशांत परतून आयल्या न्हयच फकत म्हजो वावर घेवन हांव येवंक ना पूण जेजू क्रिस्ताक हांव हांगासर घेवन आयल्या रोखडोच जेजू क्रिस्त ह्या आल्बानिया देशांत परतून येतलो आनी थोड्याच वर्सांनी बाबा भयणो आमी जाणा कम्युनिस्ट सरकार पडटा क्रिस्तांवपण परतून ह्या देशांत फावो जाता आज बाबूनो आमी हे मिसाचें बलिदान आमच्या घरांत आमी व्हरूंक जाय आमच्या भुरग्यांच्या काळजांत तें रिगोवंक जाय बाबूनो आमकां ह्या दिसांनी हॉलिडे आसल्यो आनी हांव पळयतालो कितलीं बाबूनो आमची जाणटीं बाबा भयणां कुडीक चलूंक जायना कुडीक दुयेंस आहा तरी पूण मिसाक येतात पूण आमची तरणाटीं आमची भुरगीं बाबा भयण खंय आसात काय तुका मेजूंक मेळटलीं भुरगीं तरणाटीं वाडलेलीं मिसाच्या बलिदानान आज बाबूनो ही दोबाची परब आमी समोरंबता आसतना ह्याच मिसाचे भेटेचो मोग आमच्या काळजांत रिकोवया ह्याच मिसा भेटेचो मोग आमच्या भुरग्यांच्या तरणाट्याच्या काळजांनी घालुया आनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवन जेजून शिकयल्ली मोगाची आज्ञा आमी जिवंक ताचीच एक कुडींत आमी वांटो घेवंक जेजू क्रिस्ता लागीं ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता आसतना आमी मागुया